नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. दुयेंसाक वर्स जाले, मस्ती रिगली, शिस्तीक उबगले, दुयेंस आंगार घेवंक काडूंक शिकले. दुयेंसाक वर्स जाले, कष्टकऱ्यांचे पोट गेले, कोण तांचेर उदार जाले, कोणे तांचेर उदर भरले. महामारीचेर धंदे उभे, दुयेंसाचेर जोडूंक शिकले. दुयेंसाक वर्स जाले, चंगळवादाची तेंगशी, दिसले आमी बुद्ध शिकले. शिस्तीचे धडे, नळयेंतलें वारें, हेवटेन फुकले तेवटेन गेले. दुयेंसाक वर्स जाले, वांगडाक अंतर दिले, अंतरावेले चिकटले. कोण मास्कान, कोण मास्का विणा घुसमटले. दुयेंसाक वर्स जाले. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. विधानसभेचे 13 दिसांचे बजेट अधिवेशन बुधवारा सावन सुरू. मुख्यमंत्री दनपारा मांडटा बजेट. वाडट्या कोविडाक लागून स्टाफ आनी लोकांच्या एंट्रीक मर्यादा बंधना. प्रमोद सावंत सरकाराक 2 वर्सां. स्वयंपूर्ण गोंयचे दिशेन सरकाराच्या वावराची झलक. मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत म्हत्वाचे निर्णय. द्विवर्स पुर्तीचेर सचिवालयांत खासा कार्यावळ. टुरिस्टांक कोविड नेगेटिव्ह सक्ती ना. डिस्टन्सिंग पाळचे, मास्क घालचे. मुख्यमंत्र्याचो उलो. तज्ञ समिती म्हणटा SOP खर करात. नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट सक्ती करात. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेवेल्या लोकांक 1 एप्रिला सावन कोविड-19ची वाशिनां दिवंक केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो बावटो. देशांत कोविडाचो परत नेट. दिसाक सरासरी 40,000 नवे दुयेंती. DMEन केपें पालिका वेंचणूक आरक्षणात परत केलो बदल. 2 OBC केले कमी. 50% मर्यादा आसतना DMEन केपें दिल्लें 70% वयर आरक्षण कमी करूनय 61%. आणि संजीवनी स्वयंपूर्ण जाल्यारच साल्वार. मुख्यमंत्री म्हणटा एकोडो सरकार चलोवंक शकना, सगळ्यांच्या सहयोगान चलोवची पडटली. उसाचे सीड नर्सरी लॉन्चिंग. बुधवारा सावन विधानसभेचे 13 दिसांचे बजेट अधिवेशन. दनपारा मुख्यमंत्री बजेट मांडटलो. कोरोना परत पातळूंक लागिल्ल्यान अधिवेशनाक सामान्यांक एंट्री ना. स्टाफ आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांची हजेरी मर्यादीत. अधिवेशनात सरकारी विधेयकां बरोबर 15 खासगी मेंबरांची बिलां. 1003 अतारांकीत आनी 568 तारांकीत प्रस्न आयल्यात. मास्क ना, तांकां एंट्री ना. First, we'll have the presentation of the budget. Question hour, as usual, will be taken on all days. We'll have the vote on account, then supplementary demands for grants. We'll be having some government bills, private members' resolutions, around 15. We have 3 sittings for private members' resolutions. And so all 15 resolutions will be taken up. And some private members' bills also. Any calling attention and submitted? Yeah, calling attentions will be taken up every day, and even 0-hour mentions also will be taken up every day. The number of starred questions which we have received is 568, and unstarred questions will be 1003. So a total of 1571 for the entire session. Entire session. Yes, I have issued the guidelines. And I have restricted the number of officers also, only pertaining to their question groups or their business. I have at the most permitted around 4 officers for each question group, so that we will limit the people, and strict guidelines will be followed. Everybody will be wearing a mask, shields, sanitizers. प्रमोद सावंत सरकाराक 2 वर्सां जालीं. स्वयंपूर्ण गोंयचे दिशेन उखलिल्लीं पावलां, येवजण्यो आनी 2 वर्सांच्या वावराची झलक दाखोवपी कार्यावळ पर्वरे सचिवालयांत जाली. मंगळारा मंत्रिमंडळाची बसकाय जाली. बसकेंत म्हत्वाचे निर्णय जाल्यात.
कला अकादमीचे 50 कोटी मोडून रिनोव्हेशनाक बावटो. मिड डे मील गटांची पेंडींग बिलां क्लियर करूंक फंडींग. मंगळारा मंत्रिमंडळाची बसका झाली. बसकेत काही महत्त्वाचे निर्णय झाल्यात. कला अकादमीच्या 50 कोटीच्या सोबितीकरण कामाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. ताका डेप्यूट केले वयता स्पेसिफिकली म्हणजे विथ 30,000 रुपीज ऑलरेडी पर मंथ 30 फॉर अ मंथ 11 महिने. नॉट ओनली द MBA, इट इज अ डिफरंट कॅटेगरी. मिनिस्टरांच्या ऑफिसान आणि डिपार्टमेंटात दोन्ही कडेन मेळून ते काम करचे. आमी टोटल 10-20 जाण हय तितून मातसो तो वेगवेगळो. हे आयच्या कॅबिनेटाची मेन डिसिजन आशिल्ली एक इलेक्ट्रिफिकेशन एक थोड्या घरांचे उरिल्लें तेजें एक आमी ह्या कॅबिनेटान एप्रुवल दिलें. एक थोडे म्हणजे इन हितून आमच्या काणकोण सांगे हांगासर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन कॅबिनेट एप्रुवल घेवन डायरेक्टली फॉरेस्टाचे एप्रुवल नाशिल्लें म्हणून कॅबिनेट एप्रुवल घेवन ताका एप्रुवल दिला तें जातलें. मेन थिंग इज स्ट्रक्चरल रिपेर एंड रिनोवेशन वर्क ऑफ द ऑल इन्क्लुडिंग द waterproofing, परत electrical work, HVAC, external reading of the Kala Academy. हे वर्क जे आसा इट इज एप्रोक्सिमेटली द 50 crores of rupees वर्क जे आसा हे कला अकादमी परत एक आमी रिनोवेट करपाक येता. डेमोलिश करिना, परत स्पेसिफीक करता. बऱ्याच जाणांच्या तकलेन आसा तसो बेसीक स्ट्रक्चर दवरून आमी कंप्लीट रिनोवेट करता. पळयता की कला अकादमी जी आसा ही दिसान दीस डिटोरेट जाल्ली. म्हणजे खाले उदक आनी कोणतरी भितर येताले पावसानूय खूप मोठ्या प्रमाणात जाताले. आमच्या आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्टर हांच्यानी इनिशिएटीव घेवन जे कंप्लीट 50 crores of rupees ताच्या खातीर आयज थंयसर जर नवी बांदपाक जर गेले जाल्यार तो सगळे एप्रुवल आमी फक्त एडवायस घेतिल्लो आशिल्लो आनी आज डिटेल डिस्कशन तातूंत आर्ते परते करून सगळे आमी आज अशे तरेचे पावलाचेर पाविल्ले आसात जे 3 रिपोर्ट्स आमकां आज दिल्ले आशिल्लो. एक म्हणल्यार गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, दुसरें म्हणल्यार आमकां JSIDC आनी तिसरो म्हणल्यार आमचे PWD. त्या तिनूय रिपोर्टां भितर साम्य आसा आनी म्हणूनच एक स्ट्रेंथनिंग अँड रिनोवेशन ऑफ द कला अकादमी असो तरेचो रिजोल्युशन आज आमच्या गोंयच्या कॅबिनेटाक पास जाल्लें आसात. हेजो वट्ट एस्टिमेट जो आसा तो ऑलमोस्ट 49.57 crores जावन आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत येतल्या कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट सध्या तरी सक्तीना. मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. केशी वाडटा ताची जाणीव खंय ताका आसा. लोकांनी आनी टुरिस्टांनी डिस्टन्सिंग पाळचें, मास्क घालचे. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. शिगम्याच्या उत्सवाचें खंय कशें कितें ताचे केशी वाडल्यार पळोवया. तज्ञ समितीन खर SOP आनी ट्रॅव्हलरांक कोविड नेगेटिव्ह सक्तीची शिफारस केल्या. काल 84 केसीस जाल्यो, पयर 100 क्रॉस जाल्ले केसीस. आमकां सगळ्या जाणांक काळजी घेवपाक जाय आनी ट्युरिस्ट गोंयांत येता तांच्यांनी काळजी घेवपाक जाय. आमी परत एकदां सगळ्योच इकॉनॉमिकल एक्टिविटी बंद उडोवंक शकना. टेस्टिंग चड प्रमाणांत आमी वाडयलां. ताच्या खातीर म्हजी सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा की सोशल डिस्टन्सींग, मास्क ह्यो सगळ्यो गजाली आमी वापरूनच आमकां फुडें वयचें पडटलें. हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर इन टच आसा हाजेर डिसिजन कितें घेवचें. बट आत्ताच्या घडीक म्हणजे खंयचेच डिसिजन जे आसा पळय न्ही हें घेवंक ना. फक्त एट प्रेझेंट टेस्टिंग खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयलां. म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांनी खूब मोठ्या प्रमाणात जेका जेका सायन सिम्टम्स दिसता तेणे टेस्टिंग करून घेवचें आनी जो इलिजिबल आसा वॅक्सिनेशनाक तेणी वॅक्सिनेशन करून घेवचें. तुमकां दिसता की फायन चड वाडोवपाची गरज आसा जे मास्क घालून भोंवना आनी कितली करूं मागीर वाडयली म्हणटाले ना. अजून तेजेर काय डिसिजन जालें. फायन्स वाडूंक शकता. शिमग्याचेरूय बी फक्त ह्या 2-3 दिसाचे म्हणजे कशें आहा आमी शिमगो एक्चुली घेवपाचो 3ूच कडेन म्हणून डिक्लेअर केल्लो. फक्त एक फोंड्या, पणजे आनी म्हापसा म्हटलेलो. बट तरी सुद्दां अजून हांवें डिस्कशन करूंक ना. केसीस जर खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्यो जाल्यार आमकां विचार करचो. ॲट प्रेझेंट तो ऐसा कुछ डिसिजन नाही. मायकल म्हणटा ट्रॅव्हल सर्टिफिकेटीची सक्ती गोंयच्या हॉटेल इंडस्ट्रीक मारक. Health Minister is concerned about the health of the people of Goa. गोंयच्या लोकांचे हेल्थाचे कन्सर्न आहा तेका. सो तेचे कन्सर्न जे आहा तो डायरेक्ट सांगता की गोंयान जे लोक येतात तेणी
नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन वयचें अशें मुंबय आहा. बरोबर कंपल्सरी म्हणटात तांकां मुंबय कंपल्सरी आहा. गोंयान अजुनूय हें डिसिजन जावंक ना आनी म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर गोंयच्या लोकांचे वाटेन उलयल्लो आहा, म्हणजे इमोशनली गोंयच्या लोकांच्या वाटेन उलयल्लो आहा. बट इफ यू लूक एट द इकॉनॉमीक सायड ऑफ इट आमकां त्रास जातले. डीआयजीन खंय पुलिसांक मार्केट आनी हेर भौशीक सुवातींनी बारीकसाणीन नजर दवरूंक लायल्या. सोशल डिस्टन्सिंग पाळिना आनी मास्क घालना तांचेर खंय खर कारवाय जातली. Police officers to again go on the round, go on the beaches when they are entry, as well as airport, railway stations, market area. They should announce on mic. They should make public aware that they should wear this mask. Mask is very important. And I have also asked in the restaurant and hotels that they should keep around 6 feet distance of table. So now police is again becoming active, and now we have ensured, we will ensure that everybody wears mask. So that is to make aware. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 45 वर्सां वेल्या लोकांक एप्रिला सावन कोविड-19ची वाशिना. केंद्रीय मंत्रिमंडळान बावटो दाखयलो. देशांत कोरोना परत नेटान वाडूंक लागिल्ल्यान आळाबंद हाडूंक म्हूण हो निर्णय. पात्र लोकांनी नांव नोंदणी करची, वाशिना घेवची म्हूण सरकारान उलो मारला. देशांत सध्या दिसाक सरासरी 40,000 नवे दुयेंती मेळूंक लागल्यात. लॉकडावनाक वर्स जालें. 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है. और दूसरा भी निर्णय लिया वैज्ञानिक आधार पर टास्क फोर्स के सलाह से कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है. इतले मजगती वास्को गांधीनगरच्या थळाव्यांनी मेणवाती पेटोवन लॉकडाऊनच्या काळातल्यो यादी काढल्यो. हम लोग ने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया है. 1 साल हुआ. पहला आया कोविड गोवा में ही आया था. मंगूर हमारा जो एरिया है वही लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट टाइम. हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था. यहाँ पे 2 महीना हुआ था जो कि हम लोग ने बाहर नहीं निकला था घर से. कुछ भी नहीं मिल रहा था हम लोग को. वहाँ यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था. वैसे टाइम पे बहुत हमारे यहाँ पे बहुत लोग ने हेल्प किया है. हम उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं जिन्होंने हम लोग को कोविड के टाइम पे हेल्प किया है. और हम सलाम है उन डॉक्टर्स को जो फाइटर्स है यहाँ पे कोविड के. डॉक्टर्स, पुलिस बहुत हेल्प किया है हमारा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केपें नगरपालिका वेंचणुकेच्या आरक्षणाचो बोवाळ पडल्या उपरांत आरक्षण परत जाहीर केलां. 2 OBC वॉर्ड कमी केले. डीएमएन केपें पालिकेक 70% वयर आरक्षण दिलां म्हूण कांय इत्सूक उमेदवारांनी डीएमएचेर मोर्चा वेल्लो. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण आरक्षण 50% वयर आसूं नज. मात आरक्षण उणें करूनय 70%चे 61%चेर 50% न्ही. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. संवसारीक उदका दिसा केंद्राचे जलजीवन मिशना सकयल सरकार PWD कार्यावळी करता. तेवटेन गोंयभर हायवे आनी गॅस लायनीच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी उदकाच्यो लायनी फोडप चालूच. करासवाड्यार हायवेचें काम करतना परत मेन लायन फोडली. गिरी कोलवाळ मजगतीं हालीं तेंपार 15 फावट तरी लायन फोडल्या. लोकांची उदकाक मारामारी, पिवपाचें उदक गटारांनी. ही करासवाड्याची परिस्थिती आनी हो कॉन्ट्रॅक्टराचो मनीस. वागता तो पळयल्यार कोण ताका जाप विचारपी आसा असो दिसना. फोडीता सगळे वतात तेन्ना परत परत. ना सारकें सांग रे. आमी रस्तो करता म्हूण सांग रे सारकें. हां
ना ताका तुमचे ते हे आहा ऑपरेटर तांकां दिसान कळना पायप आहा ते मातशें कितें सर ते कितें चुकता सर ते ताका लागून ते अशें जाला सर. आनी आमी न्ही आतां हे म्हाका सांग कोलवाळ लायनीन आनी गिरी मेरेन जर म्हाका दिसता 10 फावटी तरी पायपां फोडल्यान सर. ते कितें मायनर आसा तर रोखडे करून दिता सर आमी. जाता तितले खटपट करून उदीक सोडटा सर. तो वयल्यान तो आतां रोडाचो हो तो तोंड पासून दाखयना उलय पासून ना पळय तेंचे एमडी विचारतो न्हय तांकां ते असा प्रॉब्लेम सर. हय पूण काम तेंचें म्हण तेंच्यांनी सारकें करूंक जाय न्हू. ना सर हांव रोखडें करता सर. हांव हांगाच आसा रात दीस हांगाच आसा. जमनी पोंच्यान खंयच्यान उदकाच्यो खंयच्यान गॅस लायनी आनी लायटीच्यो केबल वता कोणाच्या राज्याक कांयच खबर ना. कॉन्ट्रॅक्टरान शेवाळें मारलें काय अनर्थ. पेडण्यां कोलवाळे गिरी पणजे सावन खोर्ले खांडेपार मेरेन हेंच चल्लां. हजारांनी लिटर उदक आत्र्या पयऱ्या गटरांनी आनी सरकार जल जीवन मिशनाच्यो कार्यावळी करता. आणि आम्ही जो 300 कोटीचो जे प्रपोजल आम्ही केंद्र सरकाराकडे धाडला त्याचे जवळजवळ 140 कोटीचे तसे पैसे येवपाक लागल्या केंद्र सरकारा कडल्यान. हे पयलीं जायना आसले आणि हे पैसे येता आसतना आमकां अर्धे पैसे केंद्र सरकार अर्धे पैसे राज्य सरकार गोंय सरकाराचे आसा. आणि ह्या तरेन ह्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार गोंय सरकाराच्या जोड पालवान हे जल जीवन मिशन ग्रामीण भागात प्रत्येक घरात टॅपाक निवळ उदक त्या अंतर्गत आज ह्या दाबाळ की त्या निमित्तान आम्ही प्रत्येक घरात नळ आणि शुद्ध जल दिवपाक शकले. काही घरांनी स्वताची सिस्टम अजूनही अवेलेबल आसा. थंयसरूय बी नळ जोडणी सुरू आसा. काही जाग्यार म्हणजे आम्ही फक्त 1 ते 2 वरां उदक जे आसा हे मेळटा. थोड्या कडेन थोडेशे अजूनही बी प्रॉब्लेम्स आसात ते रिजॉल्व करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हातान आसा तुमचें उदक तुमी पिता तें कितलेशें शुद्ध आसा आनी कितलें पिवपा योग्य आसा हें ठरोवपाचें तुमच्या हातान आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संजीवनी सांबाळूंक म्हूण उसाची बियाणी लागवड नव्यान करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. संजीवनी एकोडो सरकार चलोवंक शकना. सगळ्यांनी मेळून चलोवची पडटली. संजीवनी स्वयंपूर्ण जावंक जाय जाल्यारच ती चलूंक शकता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. शुगर केन सीड नर्सरी प्लांटिंगाचें लॉन्चिंग ताणें केलें. बियाणी लागवड परत एकदा नव्यान सुरू करपाक कित्याक केल्या जेणे करून आमकां संजीवनी जी आसा ती टिकोवन दवरपाची आसा. तिका परत एकदा संजीवनी दिवपाची आसा म्हणून केल्ली आसा. कारण तुमी आयज पर्यंत संजीवनी म्हाका पयशे मेळ्ळे काय म्हाजो हिशोब सोंपलो. हांवें थोडे घातला थोडे कितें केलां आनी म्हाका उसाचे पयशे दी. जे हांगासर आमी जो कॉपरेटीव मुवमेंट आसलो ज्या कॉपरेटीव मुवमेंटांतल्यान ही संजीवनी फॅक्टरी म्हाजी फॅक्टरी आनी ती चलोवंक जाय. ते शेतकाराकूय दिसोंक जाय आसलें कामगाराकूय दिसोंक जाय आसलें तेन्ना ती म्हाजी जातली. सरकार खंयच्यो फॅक्टरी चलोवंक शकना हांव परत सांगता. बट हांव तितूरय करून सांगता आमकां संजीवनी चालू दवरपाक जाय. संजीवनी स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. पेरणी बाबान रायटली सांगलां जाल्यारूच ती चलोवंक शकतली अदरवायज नॉट. आणि परत एकदा म्हणजे पुराय संजीवनी फॅक्टरी जी आसा ही रिवायव जातली हे हांव निश्चितच सांगता. बट ती जर स्वयंपूर्ण रित्या चलतली आसत ती स्वयंपूर्ण रित्या जर चलतली आसत जाल्यार तुमचे लोकांचें सहकार्य आमकां जाय. मुखार आमी कितें करपाक शकता आनी कशें वचपाक शकता ह्याचो आमी सगळ्यांनी मिळून विचार करपाक जाय. आणि म्हणून हांवें म्हटलें की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि आमचे शेती मंत्री उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर त्यांनी स्वतः एकदा ह्या फॅक्टरीक भेट दिली आणि त्यांनी पाहणी केल्ली आसा की त्यांचो जो आधार आसा त्यांचो जो सपोर्ट आसा आणि त्यांचो जो हेतू आसा हातूंतल्यान ही फॅक्टरी फुडें एकदा परत एकदा चालू जावची. की आमकां हांगा एग्रीकल्चर ऑफिसराची नेमणूक जाय आसता. आमकां ही असो तुमकां आमच्यान दिवपाक जाता की जेणेकरून हे आसा दुसरी आमकां एक कॉर्डिनेशन करपा खातीर बाकी डिपार्टमेंट सुद्दां आसा ते सुद्दां मुख्यमंत्र्यान ते सांगतले तुमकां ते सुद्दां तुमकां आमी पर्यंत डिस्कस केल्ले की ते दी जाल्यार ती कामां सगळीं हांगाच जाय. सगळी डिपार्टमेंटाची WRD इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर सगळें आसत जाल्यार ते बरें आसा. ही सुद्दां मिटींग आसा ते तुमकां मुख्यमंत्री हांवें केले आसतना संजीवनीचो आमकां अभिमान आसा. ते आमचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हेंचें सपन आसा. हें सपन कशें त्या उदक घालपाक आमी दिवचे ना अशें म्हाका मुख्यमंत्र्याचें ते केन्ना केन्ना आमी डिस्कशन करता संजीवनी खातीर तेन्ना कळटा की तेय स्वता शेतकरी तेय शेती विशयाक तांकां पूर्ण म्हायती आसा.
कदंबाचो स्टाफ आनी कॉर्पोरेशन बरें काम करता. कदंबान स्वयंपूर्ण जावपाची गरज आसा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इलेक्ट्रीक बशींच्या लोकार्पणा वेळार उलयलो. KTCच्या स्टाफान कोविडाच्या अरिश्टा वेळार बरें काम केलें. सर्व्हिस सेक्टरांत काम करतना KTCन पिपल्स फ्रेंडली काम केलां म्हूण मुख्यमंत्र्यान तोखणायी केली. पयल्या टप्प्यांत 30 इलेक्ट्रीक बसी हाडल्यात. आता पर्यावरण आमी राखपा जाय. पर्यावरण तरी राखतले आख्खे जगाक संवसाराक लोक स्विच ओवर करता टू सोलर एनर्जी, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू अदर टायप्स ऑफ नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी वेर देर इज नो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. प्रोफिटींग ह्योच बसीस ज्यो पोरण्यो जाल्या तांकां टॅक्नोलॉजी दुसरी एडॉप्ट करून आमी इलेक्ट्रिकल बसीस करतले. हे आमचे प्रयत्न फुडारा आसा आनी आमी जरूर करून दाखयतले. सर्व्हिस सेक्टरात काम करता असताना फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली आमचे सगळे KTCचे ड्रायव्हर आसूनी, कंडक्टर्स आसूनी हे सदोदीत लोकांक बरी सेवा दिवपाचें काम हे सातत्यान आतापासून करीत आयल्या. गोंयच्या सगळ्या लोकांनी तांकां सहकार्य करप हे गरजेचें आसा. कदंबा स्वयंपूर्ण कॉर्पोरेशन जावपाक जाय ताजी गरज आसा आनी कालांतरान कदंबा स्वयंपूर्ण जावपाक शकता हे म्हाका निश्चितच खात्री आसा. अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर चेअरमॅन बाब कार्लोस अल्मेदा, ताजो पुराय स्टाफ, ताजे सगळे डायरेक्टर हे कदंबा स्वयंपूर्ण जावपा खातीर सदोदीत त्या कॉर्पोरेशनाक फुडें व्हरपा खातीर इन्क्लुडींग देर आमचो कॉम्रेड जो युनियन लिडर आसा तोय तांकां सहकार्य करतलो जेणे करून कदंबा एक स्वयंपूर्ण कॉर्पोरेशन स्वताच्या हाजेर उबें रावपी कॉर्पोरेशन म्हणून फुडें येतलें. गोंयांत वैजकी मळार फाटलीं 4 दशकां वावुरपी नामनेची कंपनी जिनो फार्माक ग्लोबल बिझनेस सिम्पोजियमाचो प्रेस्टिजियस ब्रँड ऑफ एशिया अवॉर्ड फावो जाला. दर वर्स ग्लोबल बिझनेस सिम्पोजियम संवसारीक मळार हो पुरस्कार सुवाळो घडोवन हाडटा. ह्या सुवाळ्यांत विचारवंत, नीतिकार आनी नामनेच्या फुडाऱ्यांची व्याख्यानाय जातात. Global Business Symposium year after year has put forth the best brands to the limelight. That deserves it, right? And in the past editions have been across the world in different countries. From tourism to entertainment, and the capital right here of tourism and entertainment in India, which is Goa. We are right here. Dilip Salgaonkar, Chairman and Managing Director of Jono Pharmaceutical Limited, located in Goa. So I'm very happy to be associated, and the thing that keeps me going is my intensity to ensure that we have, because we are in the pharma industry, we produce drugs and medicines, and when we talk about drugs and medicine, what we talk about is the customers, that is the doctors and the patients, and our endeavor has always been to ensure that we produce quality product and give it to the patient so that they get cured by using my medicine. So our efforts has always been to ensure to produce quality goods for the benefit of the patients. And what does it take, Mr. Salgaonkar, to keep going with that mindset, right? How many years in pharmaceuticals, if you mind me asking you that? Yeah, we have been in the market for almost 40 years. Wow, so 4 decades is not a small time. 4 decades. And what has kept it going is the confidence that medical fraternity and the patients put together as in our products. They have been using our products, and they have found our products are useful. They can be relied upon. They can be trusted upon. So that is what means a lot to us and keeps us going. पोन्ने गोंयचे सेंट झेवियर अकादमीन मोदी सरकाराचे फिट इंडिया चळवळीची जागृताय मोहीम सुरू केली. कुठ्ठाळे कोयराच्या इशू वेल्यान सरपंचांनी आदल्या उपसरपंचाचो वाद. फोंड्या गोवा द्राक्ष महोत्सव भरला. महोत्सव 24 मार्च मेरेन चलतलो. पिळण कोमुंदादीच्या जाग्याचें मोठें स्कॅम जालां म्हूण पिळण सिटीजन फोरमाचो दावो. गोंय भरच्यो एक खबरो. We thank our Prime Minister for starting this Modi Ji Fit India, which highlights and invites everyone
to keep the physical fitness, and maintaining the physical fitness is one of the utmost essence of today's life. Health is wealth, and this is initiated by our Prime Minister, and he has created an awareness in every individual, and the government of Goa through the education department has invited every one of us to take some in. I am delighted that we teachers can take a lead, and Fit India, our public event outside the gate, outside our campus, will bring more awareness to the people who will see us. So जी गार्बेज कलेक्शन जी जाता आता ती सारखी जायना. पयलू कॉन्ट्रॅक्टर पूण एटलीस्ट 7-8 बरो आसलो. आतां न्यू कॉन्ट्रॅक्टर येयले तेगे प्रोसिजरू सारकें ना. आनी पंचायत 14 फायनान्सांतल्यान इतले पयशे थिंगा प्लांटाची घालपाक सोदता ती आजून थिंगा लिगल रोड ना. सो म्हाका दिसता सरपंचान हेजेर सारको विचार करचो. रस्ते NOC घेवची ना जाल्यार आनी आहा जाल्यार दाखोवची. न्हू हायकोर्टाची ऑर्डर आहा दॅट वी हॅव टू डू डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन एंड वी हॅव टू segregate it at source and then we have to dispose it according to the direction of the High Court. We have आमचो process 2 years or garbage dump केलो हाती चोय. You must have also seen the MRF sheet that is going on. So जायते जाणांक खबर ना की 14 finance is a fund. By end of March we have to clear it, otherwise it returns back to the government. So instead of returning back to the government, what we panchayat have done is आमी थिंगा बायोडायजेस्टर प्लांट घालपाक हें केला. आयज तूं मिक्स केला थिंग उडयल म्हूण येतलो, फाल्यां ड्राय आमी कलेक्ट करतली, वेट थिंगा उडयल म्हणून येतली. सो बिकॉज ऑफ दॅट ऑल द वेट विल बी हँडल्ड थ्रू द बायोडायजेस्टर. महाराष्ट्राच्या पुणे पत्र मंडळ तसेच सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती सांगली याच्यावर या ठिकाणी आयोजित केलं. आयोजित करण्याचं कारण म्हणजे डायरेक्ट द्राक्ष उत्पादक शेतकरी ते डायरेक्ट ग्राहक त्यांच्यामध्ये डायरेक्ट हे व्हावं, शेतकरी ते ग्राहक, यासाठी हे 5 दिवसाचा गोवा महोत्सव या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. त्यामध्ये बऱ्यापैकी सोनाका, तास गणेश, RK, अनुष्का, ज्योती, शरद शिडलेस अशा ज्या द्राक्षाच्या ज्या पण जेवढ्या व्हरायटी आहेत त्या सर्व व्हरायटी या ठिकाणी खवय्यांच्यासाठी उपलब्ध आहेत. तर हा महोत्सव 20 तारखेपासून 24 तारखेपर्यंत या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. तर याच्यावर एक महिन्यापूर्वीपासून औषधाची अजिबात फवारणी वगैरे काही नसते. त्याचं ज्यावेळी पूर्ण हे झालेलं असतं त्यावेळी आता हे रेसिड्यू फ्रीमध्ये बऱ्यापैकी आहे ते द्राक्ष. आता काय रेसिड्यू फ्री आहे, काही जणांचे म्हणजे हे केलेलं आहे, पण बऱ्यापैकी सगळे चांगले हे. एक व्हडलो पिलेन गांवांत फोमदार लँडाचो व्हडलो घोटाळो जालो. सर्वे नंबर 210 2012 जेन्ना पळय आमी 14 फॉर्म काडले तेन्ना एग्रीकल्चर आनी कोंबलेदार हे दोगूय त्या जाग्याक लागलेले आसले. तेच्या उपरांत कोंबलेदार हेणेन कितें केलें की हे एग्रीकल्चर जे पळय लागल्या फॉर्मेन जे लागल्या तेंचें नांव काडपाक सिव्हील कोर्टान गेले. सिव्हील कोर्टान तेंचें नांव आसा तशें थंयच दवरलें, काडूंक ना. म्हणून ते सिव्हील कोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करपाक कोंबलेदार हायकोर्टान गेले. हायकोर्टांनी एग्रीकल्चराक तेच वाटेर दवरलें. 2018 एग्रीकल्चरचें नांवूच काडलें. पंचायत, TCP हेंचे कडल्यान NOC घेतल्यो 35,000 स्क्वेअर मिटर लँड आनी 30 प्लॉट आनी उपरांत ही 15,000 दवरल्या. ती कोणाक दवरले ते खबर ना. 2021 हे 14 फॉर्म काडले. हे घोटाळो करून 14 फॉर्मार परते नांव हाडलें. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप आणि जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.